सिंधुदुर्गाच्या देवगड दर्यात पुण्यातले 6 विद्यार्थी बुडले। चौघांच्यो कुडी सापडल्यात, एकल्याक वाटेलो, एक बेपत्ता। हे सगळे विद्यार्थी संकल्प सैनिक अकादमीचे आसात। सहलीक गेल्ले कडेन ते न्हावपाक गेल्ले। मरपी चौगांय चलयो आशिल्ल्यो। एकल्या चल्याक वाटयला तर तांकां वाटोवपाक गेल्लो विद्यार्थी बेपत्ता आसा। देवगड पर्यटना खातीर पुणेच्या संकल्प सैनिक अकादमीची पिकनिक आयिल्ली। हे पिकनिकेक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दर्यान न्हावपाची इत्सा जाली। ते उदकांत देंवले, मात उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडपाक लागले। ते बुडटना तांच्या सांगात्यांनी बोवाळ मारले उपरांत थळाव्या लोकांनी जीवरक्षकांनी मजतीक धांव मारली। ताणें उदकांत देंवून तांकां वाटोवपाचे सगळे यत्न केले। पुणेच्या तुपे हाका वाटोवपाक येस आयले। मजगतीं प्रेरणा रमेश डोंगरे, अनिशा नितीन पवळ, अंकिता राहुल गलाटे, पायल राजू बनसोडे हाका उदकांतल्यान भायर काडली। तांकां ग्रामीण हॉस्पिटलांत तात्काळ उपचारा खातीर व्हेली। थंय वैजकी अधिकारी डॉक्टर हिवटकर हांणी तांकां आदींच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।